मडगांव पालिकेत जाल्लो पयशांचो घोटाळो नगराध्यक्ष शिरोडकर हांणी हेर नगरसेवकांक विश्वासात घेवन उक्ताडार हाडपाची गरज आशिल्ली अशें म्हणीत नगरसेवक महेश आमोणकारान नाराजी उक्तायली। आदल्या मुख्य अधिकाऱ्याचेर टिका करून उपेग ना, जे आरोप केल्यात ते तपासून पळोवचे अशेंय ह्या वेळार नगरसेवक आमोणकारान म्हणलें। आसा पळय भानगडी ती मिटींग आसा तेन्ना कळटलें आतां भानगडी त्या पेपराचेर हाजेर आतां मिडिया मार्फत आमकां कळोवनी न्ही म्हणून सगळे बाकीचे आनी खुबशे इश्यू आसा। आतां 4-2 म्हयन्यां मिटींग घेवप आनी पयर सांगला तांकां मिटींग मातशी घे आनी ताका घेवपा जाय मिटींग एजेंडाचेर हाडा सगळे कडेन मिटींग घे न्ही फटाफट। खुबशे इश्यू आसात ते रेज केल्यार कोणा प्रॉब्लेम जातलो कितें जातलो खबर ना। मेन म्हणल्यार योगेश शेटकार आमकां लज जाल्या आख्खी सगळी मदींच ते वायफायचे काडले 17.5 बरोबर आसा। तो बारीक एमावंट तो डायवर्ट करून तो मोठो एमावंट लिपयनाकात। हांव म्हणटा त्याचेर लक्ष दियात पयलीं तो बीन करपाकूच जायना न्ही। सगळे एफआयआर करतात आनी कितें करतात आनीक कितें कांड जाल्ले आसा। हांव म्हणटा एकामेकाचेर ते वारीक गेले कोणा बरोबर आपल्या बरोबर वारीक बिरीक वता म्हणून ती फालयली म्हणून जायना। एफआयआर सगळ्यांचेर जावपाक जाय खंयची खंयची मॅटर आसा ती म्हणून ते आपणें लक्ष दवरपाक जाय। जावं चेअरपर्सनान आमचे बरोबर आमी ताचे बरोबर आसा म्हणून आमचे बरोबर रावन ते आमकां विश्वासान घेवन करपाक जाय। सीओचेर सुद्दां उलयना हांव काय म्हणना तो भानगड त्याक खबर आमचे नजरेन हाडा न्ही। पूण तुमकां घेना चेअरपर्सन अजून ते स्पेशल मिटींग ती घेवपाक आशिल्ली शेटकाराची घेतल्या तेजे शिवर गेला कारण आमकां सांगपाक आशिल्लें अशें म्हणटा हांव। आमी सेवकी रावताले पूण तुवें आतां कितें केलें तेंच सांगता ना तुवें व्हडले प्रेसा माध्यमांत पयर फाटीं सांगिल्लें ताणें की आपूण ताका ट्रान्सफर जावपाक दिवपा ना। ताची अकस्मात भानगडी आमकां ट्रान्सफर जालो जाल्यार कित्याक ट्रान्सफर करपाचें दॅट मीन्स ताका क्लीन चीट शी जालना तो खंयची भानगडींत जावन तुवें ताका धाडला न्ही। मागीर बोंब मारून कितें फायदो तसो जाल्यार अजून परतो हाडा न्ही ताका आमकां दाखोवपाची अशी तर म्हाजी मागणी आसा अशें म्हणटा तुका।